सो हे आमगे आतां हिंगा गांव हे हिल कटिंग चलता कितले 7-8 दीस जाले हिल कटिंग चलता आनी तो टॉपमोस्ट हिल हिंगा गांवचो आनी हो कट कोता ऑथॉरिटीज सगळे रस्त्यान पास जाता म्हळ्यार ते कोण एक्शन घेना आमी इतली कंप्लेन फायल केली फ्लायंग स्क्वॉडा फोन मारले ते कोण येना मशिनरी सीज कोनाय व्हडले मशीन हाटाय ट्रक हाटाय आनी सगळे आख्खे माती काडटाय आनी माती काडून ते विकले आनी नो डेव्हलपमेंट झोन ह्या नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर तेंगेले हिल कटिंग चलता कितली कंप्लेन फायल केली TCP फायल केली चीफ टाउन प्लॅनर फायल केले तुगेले कलेक्टर फायल केले डेप्युटी कलेक्टर फायल केले म्हणजे आज पासून कोणें एक्शन घेयलें ना आनी हिल कटिंग काल पासून चालू आसलें आनी काल आमी आयकलां की तेणी येवन एक मशीन सीज केलें म्हणून आतां तें खरें सीज केलां कितें तें कांय खबर ना आनी ते इन्क्वायरी केलां आनी हिंगा हे आख्खो हे पळय आहा हे सायड सरावंडींग आसता आख्खी एरिया ही फॉरेस्ट एरिया सगळी फॉरेस्ट एरिया आनी हिंगा सगळीं डिफरंट टायप्स एनिमल्स आसताय सगळीं जावं मॉनिटर लिजर्ड इवन तुगेले रॅबिट्स आनी wild boars, all sorts of animals are here in this forest. This is a forest area actually, and that part has been also illegally cut everywhere. So even so this is very bad. What is happening here, and this is happening very within the knowledge of all the authorities. But authorities are not acting on this. Therefore, we are opposing for this project. And these plots are being, this hill is being cut and developed into plots. This is though it is an no development zone, which they have no right, and they have also got it partition from the office of deputy collector. I don't know how deputy collector got this orders for gave them the orders of partition of this land when this land itself is a no development zone. This is survey number 8/1 of Shalwana village has been now partitioned by the orders of the deputy collector, which is in fact could not have been done. Because without you can see this all forest nothing is here. They cannot, there are no stones, nothing, but how they have partitioned it, this all issues has to be answered by the authorities. Last week complain केले last Sunday हिल कटिंग कोताले आम फ्लाइंग स्क्वॉडा फोन मला फ्लाइंग स्क्वॉड येईल ना मार्गांव आम्ही नेक्स्ट डे फोन केलो रिटर्न कंप्लेन फायल केले मग मिसेस नाव ना रिटर्न कंप्लेन फायल केले आनी कंप्लेन फायल कोतरी तेणी आपण वाड्यात म्हणून लागले म्हणून तेणी बंद करू ना ते काम मागीर आनको पत फोन मारलो आनको फोन मात्री मागीर वचून तेणी बंद केला मागीर दुसरी दिसा पत आनको काम स्टार्ट इवन काल काम चालू आसलें हिंगा काल हांव 4 पाटी पासून फोन मारलो फ्लाइंग स्क्वॉडा ते म्हणटा आमकोडे मशिनरी ना वचपा आमकोडे व्हेकल ना वचपा हें कितें चल्लां गव्हर्मेंटाचें